मोगड बबंबईनेनो गोराबियांत संबंधा उदेशी मिसाव जियोया बाग्योंत फ्रांसिस शावेरा भाशेन ह्या विश्वाचेर मोगाच्या भाव भयणांनो नियाळ करत आसतना खरे भाशेन आमच्या क्रिस्ती घोराब्यांचेर नियाळ करूंक आमकां दर एकल्याक आमंत्रण आसा. आमच्या दर एकल्याच्या घोराब्यांनी आमी जेजूचे मिसांव जियेता जाल्यार पळोवंक आयचो विशय आमकां उगडास करता. मलयालम एक चलचित्र आसा, ताचें मलयालम नांव म्हाका येना, पूण हाट काळीज हें ताचें नांव. त्या चलचित्रांत मोगाच्या भाव भयणींनो आरून म्हणलेलो एक तरणाटो आनी दर्शना म्हणलेले एक तरणाटे कॉलेजींत मेळटात, एकामेकाच्या मोगान पडटात. खूब गोड तांचें नातें जाता. हे भाशेन ती एकामेकाच्या मोगान कॉलेजींत जियेत आसतना ओ आरून ओ विस्वाशी दर्शनांक जाता. आपूण ओ विस्वाशी जालात म्हणून तो ताका सांगता, ताचे लागीं आपल्या चुकीचें बोगसोणें मागता. पूण दर्शनां ताका भोगशिना. ते एकामेकाक मेळटात, पूण दर्शनां ताका कशेंच भोगशिना. ती दोगांय अणभवतात की तांच्या दोगांयचेय मोदें भितरल्यान एकामेकाचो मोग आसा, हुस्को आसा. एका दिसा दर्शना अरुणा लागीं विचारता, हांवेन तुका तेन्ना भोगशिल्लो जाल्यार आमी दोगांय काजार जावन वांगडा आसतलीं आसलीं. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो आरून आनी एका दुसऱ्या चेडवा लागीं इश्टागत जोडून ताचे लागीं लग्न जाता, ताका एक भुरगें जाता. दर्शना काजार जावंक वेचे आसलें ताच्या आदल्या दिसा अरुणाक मेळटा आनी तोच प्रश्न ताका विचारता, हांवेन तुका तुवें चूक केलेली तेन्ना भोगशिल्लो जाल्यार आमी दोगांय एक आसतलीं आसलीं. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणींनो आरून ताका अशें म्हणटा, एके राती हांवेन म्हज्या भुरग्याक आनी म्हजी पोतिनीक पळयली. तांकां हांव पळयत आसतना म्हज्या काळजांत कितेंय तरी जालें. तांचे सवे हांवेन मोग दिवंक जाय, म्हज्या पोतिनीक हांवेन विस्वास रावंक जाय. हांवेन आनी कसली चूक करूंक जायना हें म्हाका गमलें. आनी तो म्हणटा, तेन्ना म्हज्या काळजांत शांतीताय भोगली. I was at peace. My body was at ease. मोगाच्या भावानी भयणांनो तो आपली पोतिनीक सांगता, तो पोती न्हय ती आपल्या मोग्याक सांगता, तुय तशेंच कर, तुज्याय जिवितांत बदलो येतले. मोगाच्या भावानी भयणांनो बरी काणी जायत म्हणटात ही जिवितांत घडलेली घडणूक म्हूण, पूण एक सोत आमकां शिकयता ही काणी ती म्हणल्यार जेन्ना मनीस मनशाक भोगशिनान तेन्ना जायते संबंद, मोगाचे संबंद मोडून वेतात.
काजारी बाबा भयणां मदें घडटा कितल्या आमच्या काजारी बाबा भयणांच्या जिवितांत बोगसणेन आसून कितले घराबे मोडूंक पावूंक ना जायत. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आयच्या विशयाचेर आमी नदर मारता आसतना कसले आमचे संबंद आमच्या घरांनी जावंक जाय ते आयची वाचपां आमच्या मुखार दवरतात. जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजी उतरां आयकतात आनी ती पाळटात ती एका खोडपार आपलें घर बांदतल्या मनशा सारकी. वादळ मोड येवं, तुफान येवं, कितेंय वायट येवं, तें घर केन्नाच कोसळोन पडना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें आसा. पूण जी कोण म्हजी उतरां आयकनात ती रेवेर बांदलेल्या घरा सारकी आपलें जिवीत मांडटात. वादळ मोड आयलें म्हणटकूच ती कोसळून पडटात. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आमचो दर एक क्रिस्ती घराबो एका संस्कारांतल्यानूच निर्माण जाता. एक चेडो आनी चेडू काजाराचे पिरायेर पावतात तेन्ना संस्कार एकामेकाक दिवंक देव मंदिरांत ती येतात आनी जेजूक आपल्या सांगाता घेवन लग्नाचो संस्कार घडटात आनी हे भाशेन जेजूक आपल्या मदें दवरून पवित्रायेन आपल्या घोराब्याची ती सुरवात करतात. जर तर ही आमची भाव भयण जेजूचेर पातयेवन जेजूक आपल्या मदें दवरून हो लग्न संस्कार घडटात आनी ह्या लग्न संस्काराचें व्हडतेपण कितें तें मानून घेतात तेन्ना तांचो घराबो मोगाच्या भाव भयणांनो केन्नाच कोसळून पडचो ना. ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आतां सोबार घराबे देवाच्या मोगान जेले घराबे एकवटांत आसात ते पळयता. पूण जायते घराबे आसात जांच्या जिवितांत गोडे देवाची आसरे ना जावन तुफानां आयलेलीं आसात. देवा लागीं तांचो संबंद ना देखून तांच्या जिवितांत कसलेय तरेचे त्रास येतात तेन्ना ती मोगाच्या भाव भयणींनो एकामेका सुरचिल्लीं पयस वेतात. जायते फावट आमची भावां भयणां लग्न जावंक वेतात तेन्ना तांचें मन फकत भायल्याच वस्तूंचेर आसता. बरी बरी लिटर्जी पासून सेवा धर्म पासून करतात. भायल्या राटींचेर भायल्या फुगसावांचेर तांचें लक्ष आसता. पूण जो जेजू तांच्या लग्न जिविता वरवीं लग्न संस्कारा वरवीं तांच्या जिवितांत येवचो आसा त्या जेजूक आपल्या जिवितांत घेवंक ताचे लागीं भासाभास करून ताचे लागीं उलोवन ताचें आयकून ताका जाय ते भाशेन आपले घोराबे बांदूंक जायतीं आमची बाबा भयणां चुकतात. आनी जायते फावट लग्न जाता त्या दिसा पासून तांचे घोराबे कोसळून पावतात. कितलो ते मोगान आसलेलीं वर्सांच्या वर्सां मोगान आसलेलीं जायते फावट एकामेकाच्या सांगाता एक फामील घडून रावंक लागतकूच एकामेकाक दुयेस करतात. एकामेकाचो दुयेस करून एकामेकाक पयस करतात. एकामेकाक एक एक ल्हान चुकी खातीर दुखयतात. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, मोगाचो
घराबो बांदूंक हे मिसांव दर एका दादलेक आनी बायलेक आसा. जेजून आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो आपली मोगाची आज्ञा दिलेली आसा. हांवेन तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी हे जावन आसा मोगाचे भाव भयणीनो मिसांव जे जेजू आमच्या घराब्यांतल्यान खरेच भाशेन आमी साकार करतली म्हूण आशेवन रावता. एकामेकाचो आमी कसो मोग करूंक जाय तें जेजूच आमकां दाखयता. आपल्या कुर्साचेर आमी नदर मारून ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांतले खोस दूख आमी पयस करूंक जाता म्हूण जेजू सांगता. मोगाचे भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान जियेतली, देवाच्या मोगान जियेतली, एकामेकाच्या मोगान जियेतली आपलो घराबो पवित्र करतात. असले घराबे आमच्या समाजाक, आमचे पवित्र सभेक आनी आमच्या घराब्यांक मोगाचे भाव भयणीनो आशिर्वादीक जातात. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आमी आमकांच आज प्रश्न करूया, म्हज्या घराब्यांत देवाची आसणी आसा? काजार जालेल्या भावा भयणांनी आपल्याकूच प्रश्न करून विचारचे. आमच्या घराब्यांत आमच्या ह्या लग्नांत जेजू आसा? मोगाचे भाव भयण दर एका घराब्याचे मिसांव जावन आसा. जेजूचे मिसांव ह्या संवसारांत साकार करूंक म्हणजे जेजूचे मिसांव कितें काय? जेजून बापाचे राज ह्या संवसारांत स्थापले. आनी जेजू जेन्ना एका क्रिस्ती घराब्याच्या जिवितांत येवन तांच्या लग्न जिविताची सुरवात करता तेन्ना जेजूक जाय ह्या घराब्यान आपले राज म्हणजे देवाचे राज विस्तारलेले. आनी मोगाचे भाव भयणीनो देवाच्या राजाचो राजा जावन आसा जेजू. हे देवाचे राज ह्या राजाचे कुशे प्रमाणे जावंक जाय. आमच्या घराब्यांनी जेजूचे राज आमी जियोंक सोदता जाल्यार, जेजूचे मिसांव आमी पाडूंक सोदता जाल्यार मोगाचे भाव भयणीनो जेजूचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक गरज. जेजूची कुशी कितें ती पाळून आमी जियेलीं जाल्यार मोगाचे भाव भयणीनो आमचे घराबे केन्नाच कोसळूंक पावचे नात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी काय बरो संदेश आयकला. देवाचे उतर आमकां सांगता की जी कोण आपलें ध्यान मन देवाचेर घालून थिरपणान जियेतात तांचे सोर भोंवती देव के भाशेन एक खोट्टो बांदता. God builds a fortress. तांकां सुरक्षीत दवरता. कोणेच तांकां वायट करूंक जायना जावंक देवच तांचो आलाशिरो जाता, तांचो किल्लो जाता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो देवाचे मिसांव आमच्या जिवितांत जियोंक वावरुया. जो तर आमी खरेपणीन देवाच्या मोगान जियेता जाल्यार देवाची खोशी पाडून जियेतले आनी देवाची एक खोशी जावन आसा आमी एकामेकाक मोगसणे दिवन जियोंक. जायते फावट मोगाचे भाव भयणीनो आमी एकामेकाक मोगसणे दिना तेन्ना आमी आमकांच वायट करता. आमी आमचेरूच एक फॉर्मोन मारता. गोडे दुसरे आमकां दुखयतात ती आपल्या मनांत पासून ताणी वायट आमकां केला ते तांच्या मनांत पासून गोडी आता ना. हे आमच्या घराब्यांनी जायते फावट जाता.
जायते फावट गोराब्याचे वांगडीच गोराब्यांक खूब दुखयतात, गोराब्याच्या वांगड्यांक खूब दुखयतात. पूण गोडे दुसऱ्याच दिसा कांयच नासलेले भाशेन वागतात. पूण जो कोण दुखवला तो हें दुख घेवन गोडये जियेता. तो गोडे रावता आपल्याक दुखयलोलो आपल्याक सॉरी म्हणटलो म्हूण. मोगाच्या भावन भयणेरो, आमी दुसरे आमकां सॉरी म्हणिनात तेन्ना पासून दुसऱ्यांक आमी भोगसूंक आमकां जेजू आज उलो मारता. कित्याक ही जावन आसा जेजूची खुशी. मोगाच्या भाव भयणेनो, जर तर आमच्या घोराब्यांनी उजो जाता तेन्ना एकामेकाचेर आमी हात उखलता, एकामेकाक आमी गाडी फस्ती मारता, जाल्यार मोगाच्या भाव भयणेनो, आमच्या घरांनी भुरगीं तरणाटीं आसात ती हें आपल्या जिवितांत व्हरतलीं. तांकां हें सगळें नॉर्मल कशें दिसतलें. आपली आवय बापूय हे भाशेन आपले तोंटे वो आपली उजत खबर करतात जाल्यार ती आपल्या जिवितांत तशेंच करूंक वावुरतलीं. आनी हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणेनो, आमी आमच्या क्रिस्ती गोराब्यांक जायतें नुकसाण हाडटले. आमची भुरगीं एके भाशेन वायट रस्त्यार पावतलीं. तर मोगाच्या भाव भयणेनो, देव आमकां दाखयता ती वाट आमी धरुया. बऱ्या संबंदांनी आमी जिवुया. बऱ्या संबंदांनी जिवन देवा लागीं लागशिल्लो संबंद सांबाळून एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक भोगसून एकामेकाक समजून आमी जिवन आमचे आपोवणे आमी पाडुया. देवाचे आशिर्वाद आमचेर घेवया. आमचे गोराबे सुरक्षीत सांबाळुया.